नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत फाटल्या वर्सभरात 78 कोटींचे ड्रग्स केले जप्त। पुलिसांनी 206 जणांक केले अटक, तातूंत 72 गोंयकारांचोय आसा वांटो। मडगावच्या एसजीपीडीए नुस्ते मार्केटात पातळ्या बुरशेपणा, रस्त्यार साठवाला बुरशे उदक, पातळा कोयर। संबंधितांनी जाता तितले बेगीन प्रश्न लावचो तडीक मागतात थळावे। गोंयांत पालिका वाठारांतल्यान दर दिसा एकठांय जाता 193 टन कोयर। 87% कोयराचेर जाता प्रक्रिया। शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान मेळ्ळ्या माहिती। पर्वरी फ्लायओव्हरच्या कामा खातीर 2 म्हयने ओडीपी बायपास रस्तो ते दामियानदी गोवा तशेंच कदंब हॉटेल ते कोकेरो जंक्शन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला आदेश। मोगू पक्षाक बेतकी खानोळ्यात सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक केल्ले कळीत, मात ती जागा मेळूना। पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करप्यांक आतां आनी फुडाराक दिवचो ना तेंको सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकर। आणि पोळे काणकोणा जीआय खात्यान डिसेंबरा सावन ई कॅमेरा वरवीं तालाव दिवपाक केल्ले सुरवात। येरादारी करप्यांचे सारखे डॉक्युमेंट आसून लेगीत 10,500 तालाव आयिल्ल्यान लोकांनी केलो बोवाळ। आता खबरो विस्तारान। घुळे वखदा आड तस्करी आड राबयल्ल्या मोहिमेक ह्या वर्सा पुलिसांनी मोठी कारवाय केल्या। 1 जानेवारी 2025 ते 25 डिसेंबर 2025 मेरेन पुलिसांनी गोंयांत वेगवेगळे कडेन धाड घालून सुमार 78 कोटी 45 लाख रुपयांचे 233 किलो ड्रग्स जप्त केल्यात। ह्या कारवायेंत 32 विदेशी नागरिकांसयत वट्ट 206 जाणांक अटक केल्या। घुळे वखदा विरोधातली कारवाई सुरू आसा। पुलीस घुळे वखदा विरोधी पंगडान वर्सभरात वट्ट 159 गुन्यांव नोंद केल्यात। तातूंत उत्तर गोंयांत पुलिसांनी सगळ्यात चड म्हळ्यार 75 गुन्यांव नोंद करीत 84 किलो ड्रग्स जप्त केले, जाल्यार दक्षिण गोंयांत पुलिसांनी 36 गुन्यांव नोंद केल्यात। तशेंच क्रायम ब्रांचान 19 गुन्यांव नोंद करीत 57 कोटी 85 लाख रुपयाचे ड्रग्स जप्त केले। तशेंच एएनसीन 28 गुन्यांव नोंद करीत 18 कोटी परस चड मोलाचो ड्रग्स जप्त केलो, जाल्यार कोंकण रेल्वे पुलिसांनी केल्ले एके कारवाईत लेगीत 8 किलो ड्रग्स जप्त केला। हे सगळे कारवायेत अंदू वर्सा पुलिसांनी 233 किलो ड्रग्स जप्त करून 206 जाणांक अटक केल्यात। तातूंतले 72 जाण गोंयकार आशिल्ल्यान ही हुस्क्याची गजाल। उरिल्ल्या दुबावितां मदले 102 बिगर गोंयकार जाल्यार 32 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा। अटक केल्ल्या मदीं विदेशी नागरिकां मदीं सगळ्यात चड म्हळ्यार 10 नायजेरियन नागरीक आसून नेपाळ, रशिया, जर्मनी, स्वीडन, इस्रायल आणि फ्रांसा सयत हेर देशांतल्या गुन्यांवकारांक पुलिसांनी अटक केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मडगावचे एसजीपीडीए नुस्ते मार्केटात लोकांची नुस्ते विकते घेवपाक गर्दी आसता, पूण ह्या नुस्त्या बरोबर लोकांक आपल्या वांगडा दुयेंसां लेगीत व्हरपाची पाळी आयल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। ह्या नुस्ते मार्केटाच्या रस्त्यार बुरशे उदक साठिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच हेर राज्यांतल्यान नुस्तें व्हरपा खातीर वापरिल्लीं बॉक्सां तशींच रस्ते कुशीक उडयल्ल्यान कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात। संबंदीत खात्यान याचेर जाता तितले बेगीन लक्ष मारचें आनी लोकांक थाकाय दिवची, थळाव्यांचे गाराणे पळया। नुस्तें आयिल्लें हिंगा आमगे क्रिसमस तो आमी नुस्तें आयिल्लें हिंगा नुस्तें आयलो जाल्यार चोवपाक गेल्यार पार्किंग ही ना। तो आमी पार्किंग करपाक थिंग भितर गायली थिंगा पार्किंग घालपा जाल्यार थिंगा आनी पांय घालपा जायना। इतलो वास माता आनी ती चड आसतलें इतलो वास मात थिंगा की आमी आतां कोणूय आमगे गोंयकार जावं कोणूय जावं थिंगा येवपाक येतात। सो हांव मागोता आमगे PWD मिनिस्टरा कडेन दिगंबर कामती कडेन मातशें तेजें लक्ष दवरून आनी मातसो रूट कर म्हणून। कित्याक आतां तूं सकल पांय दवरलो आनी मोटरान गेलो आख्या मोटरा वास मोटरसायकल दुखा पडटा। सो आमकां खाय इतून भर मार्केट मारली का
तांकां मानून तांकां पूण कितें हें फेल आहा केस तो म्हाका तो दिगम काम दिलो तो PWD मिनिस्टर आहा मातशें लक्ष दिवन हालें करपा कितें आमकां गोंयांत पार्क करपा जाय गाडी इतलें आनी ही गार्बेज सगळी हांगा उडयली ना फॉर्मुलिनाचे ना एक कोण माय पाय कोण ना हितून लोकांनी हें कोताय लोक बाबा गोंय क्लीन करून येतली हांव मागोता हें तो सगळें गोवोरमेंटाक हें थंय हेजेर लक्ष घालपा म्हूण बघ फिशरी डिपार्टमेंटान हें कितें काम आनी मेन म्हणटा आमकां रोड करपाक मेन म्हणटा हितून हांव मागोता दिगामाराक म्हळ्यार की हें तेणें पयशे म्हणून कित्याक तो PWD मिनिस्टर आसा सद्याक आनी तो बरो तो कोतलो म्हण हांव खात्री दिता. गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी फाटल्या वर्सा 193 टन कोयर एकठांय केला. तातूंतल्या 87% कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. फाटल्या 3 वर्सां कोयराचें प्रमाण वाडत चल्लां, मात ताचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण उणें जालां. जाल्यार सगळ्या पालिका वाठारांत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात अशी माहिती शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या. शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या शार वाठारांतलो 1002 TPD कोयर एकठांय जाला. तातूंतल्या 87% कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. पूण फाटल्या 2 वर्सां ह्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण बरेंच देंवलां. जाल्यार सगळ्या पालिका वाठारांत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात अशी माहिती शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या. 2020 वर्सा 250 TPD कोयर एकठांय जाल्लो आनी 70% इतल्या कोयराचेर प्रक्रिया जाल्या. 2021 वर्सा 250 TPD कोयर एकठांय जावन कोयराचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण 98% मेरेन वाडले. 2022 वर्सा कोयराचें प्रमाण देंवून 128 TPD मेरेन पावले आनी हाची प्रक्रिया करपाचें प्रमाण 88% आसा. 2023 वर्सा कोयराचें प्रमाण वाडून 181 TPD मेरेन पावले आनी प्रक्रियेतूय मातसो उणाव जालो. 2024 193 TPD मेरेन कोयरात वाड जावन 87% मेरेन कोयराची प्रक्रिया जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पर्वरी उड्डाण पुलाचें काम चालू आशिल्ल्यान लोकांच्यो बऱ्योच सर्कसी चल्ल्यात. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामा खातीर 2 जानेवारी 2026 ODP बायपास रस्तो ते दामयान दी गोवा तशेंच कदंब हॉटेल ते ओकोकेरो जंक्शना मजगती रस्तो येरादारी खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. गाडयो पर्यायी मार्गावेल्यान वळयतल्यो असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. पळयात. आता एक महत्वाचो आदेश जो आसा तो उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केलेलो आसा. सध्या जो पर्वरी उड्डाण पूल बांदपाचें जें काम चालू आसा ताचे खातीर सध्या कांय रस्ते जे आसा ते 2 म्हयन्या खातीर बंद आसतले असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान काडला. जाल्यार हे जे रस्ते बंद आसतले ते म्हटल्यार 2 जानेवारी 2026 ते 2 मार्च 2026 मेरेन हे रस्ते बंद आसतले. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी जी आसा ती नोंद घेवची, कारण म्हटल्यार जायते लोक दर दिसा त्या रस्त्यांनी यो वच करतात. जाल्यार लोकांकूय खंय कन्फ्युजन जावचें न्ही म्हणून हे जे आसा ते रस्ते सध्या बंद आसतले म्हणून हो आदेश जारी केलेलो आसा. सध्या जर आमी एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार ODP ते डॅमियन दे गोवा हो रस्तो आसतलो किंवा कदंबा हॉटेल ते कोकेरो जंक्शन जे आसा तो रस्तो आसतलो. हे रस्ते जे आसा हे 2 म्हयन्या खातीर बंद आसतले असो आदेश जो आसा तो उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केलेलो आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयांत येवन लागीं 50 वर्सां जालीं तेन्ना EDC ही कंपनी स्थापीत करून गोंयच्या तरणाट्यां खातीर रोजगार निर्माण करून दिलो. तशेंच ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स तशेंच गोवा टेलिकम्युनिकेशन अश्यो वेगवेगळ्यो कंपनी स्थापीत करून तरणाट्यांक रोजगाराची संद उपलब्ध करून दिली अशें उद्देगपती विजय हेदेन सांगलें. पळयात. तुम्ही IIT जाले, मुंबय आशिल्ले, L&T सारके व्हडले कंपनी, तुम्ही गोंयांत कित्याक आयले? पयलीं म्हणजे हांगा येवन म्हाका एक नॉस्टॅल्जीक फिलींग आतां जाली सद्या की हांगा आमी जवळ जवळ आतां 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां पयलीं हांगा काम केलां आनी आमी EDC म्हणजे इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, तेन्ना गोवा दमण दीव आशिल्लें, ही कंपनी आमी स्थापीत केली. कित्याक आमकां अशें दिसलें की आमी कितें तर हेल्प केलो इनिशियल इयर्स जाल्यार गोंयांत आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक खूब इजी जातलें, फॅसिलिटेट जातलें. आमी 7 जाण, 7 of us came from various IITs and some from IIM, including IIM Ahmedabad, and we actually incorporated a company called EDC in Goa. And then we started quite a few
enterprises. We were also trained at ICICI. We have, some of us have worked with KV Kamath as well. And what I wanted to share with you is, even before ICICI started leasing, in EDC we had started leasing for some of our ventures. For example, in Madgav Govind Pay Oxygen म्हणून आसा आनी तांचे ते सिलिंडर्स आसताले ताका 100% depreciation. So we would avail that depreciation, reduce our taxes, and then give a product at a very competitive price compared to a bank. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगू पक्षाक बेतकी खानोळ्या सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक कळीत केल्ले, मात ती जागा आमकां दिली ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. जे आमच्या पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करतात तांकां आमी आतां वा फुडाराक तेंको दिवचे ना. ही गजाल भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक पयलींच कळयल्या अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. आयका. आमी आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जे श्रेष्ठी आसा तांकां इलेक्शन जावचे पयलीं सांगिल्लें आनी तो सीट आमी मोगो पक्षान मागिल्लो, तो आमकां दिवना. आनी त्या खातीर आमचे कार्यकर्ते थंय त्या आमदार बरोबर रावपाक तयार नाशिल्ले. तरी आमी कार्यकर्त्यांक सांगूंक ना की तुमी थंय रावनाका म्हणून, कारण आमची युती आशिल्ली. आतां कार्यकर्ते रावना तो भाग आनी हें आमचो न्हय, पूण हें आमी इलेक्शना पयलीं म्हणजे आमचे जे पळय युती जावचे पयलीं सगळे जे सृश्टी आसा तांकां ते फुडें मागिल्ले. तुमी जर भारताच्या युतीचे उमेदवाराक आमच्या कार्यकर्त्यांक किंवा आमकां आपय जाल्यार आमी आमच्या सिंहाक जो मनीस गाळी मारता त्या सिंहाक गाळी मारप हें आमकां लागना. कारण सिंह ही निशाणी आमची, जे व्हान आमची नवदुर्गा, विजयादुर्गा, महालक्ष्मी ह्या देवीचें व्हान आसा आनी त्या सिंहाक ताणें अपशब्द वापरल्या. ते अपशब्द आनी त्या शिवाय आमच्या पालक जे आसा आवय बापूय तांचे विशीं अपशब्द वापरल्या. आनी अशे मनशा बरोबर आमी केन्नाच रावचे ना, इन फ्युचरूय रावचे ना. ते आमी क्लीन जे कोणा सांगपाचें तांकां सांगता. तेवूय एग्री आसा तुमी सांगले त्या प्रमाणे करपाक, सिनियर तुमचे हांवें सांगलें, हांवें जे कोणा सांगपाक जाय आशिल्लें तांकां क्लीन सांगलां. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ जे कोण आसा तांकां हें सांगलां. गोंयांत लोकांक 100 ते 1000 भितरूच चडशे तालाव येतात, पूण पोळे काणकोणचो फेल जाल्लो GI कॅमेरा सगळ्यांकच सुमार 10,000 तालाव दिवपाक लागिल्ल्यान बोर जालो. हांकां आदींच चॅकपोस्टांचो वावर आसा, पूण आतां कुशीकूच GI खात्यान डिसेंबरा सावन ई कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी करप्यांक तालाव दिवपाचें थारायलें. पूण मजेची गजाल म्हळ्यार डॉक्युमेंट आसून लेगीत सुमार 10,500 तालाव लोकांक आयिल्ल्यान वातावरण बरेंच गरम जालें. पळयात चॅकपोस्टा वयले तालावाचे केस्तांव ती कोफुजांव. हेका तालाव मारला, सगळे इन्शुरन्स आहा, सगळे आहा, पॉल्युशन सर्टिफिकेट सगळे आसा. तो रडत म्हाजे फुड्या पावल्लो थंय, मागे वोटर वो कळ्ळें तुका. हें कितें चल्लें काय म्हण आपूण कितें करपाचें, आनी एटॅक येवपाक पावल्ले थरथरोन थंय बसून ताका उदक पिवयलां हांवें ह्या भुरग्याक. आतां 10,000 भरतो खंयचो. नेक्स्ट टायम आमी हांगा 1,500-2,000 लोक हाडून रस्त्यार बसयतले. ताबडतोब डॉक्युमेंट सगळे चेक केले, सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आहा माझे. रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, पॉल्युशन सगळे क्लियर आहा. सगळे क्लियर आहा. मागीर कर्नाटका हे आसा कितें आसा पॉल्युशन काडलेलें आहा. टेम्परान चल्ला सगळे करून मागीर हांव कितें परत आयलो. परत म्हाका कांय चलना तेणी, हांव थंय गेलो मागीर. आता तुका चलन येयलें थंय चलन ऑलरेडी आयला म्हाका. कितले हजार? 10,500 येता. ते सांगता सिस्टम सारकें ना म्हणून. जनता आमगे गाडी घेवन कोणाली मिस्टेक जाता ना न्ही, कोणाक खबर ना आपणें इन्शुरन्स काबार करपा कितें 10,500 तालाव तितूंक चोवपाक पडटा. तेजेर आमगे पॉल्युशन आयचेर मॅक्झिमम यू कॅन फायन लायक 2,000 लास्ट फायन भरूंक जाता. पूण कितें तेमी धाडला 10,500. कोणे काणकोण हांगा हाकेच्या अंतराचेर RTOचे ऑफिस आसा, पोलीस चेकनाका आसा, एक्सायज डिपार्टमेंटाचो चेकनाका आसा. अशें आसतनाय बीन सरकारान 500 मिटरांचेर एक वेगळो GI डिपार्टमेंटान एक वेगळो चेकनाको तयार केला आनी हातूंतल्यान ज्यो गाडी पास जाता तांकां आयज मोठ्या प्रमाणांत 10,500 रुपया भरपाचें चलना
जे तालांव जे आसात ते तांकां त्यांच्या घरा कडेन म्हणजे हातूंतल्यान येवपाक लागल्या. त्यामुळे लोकां भितर एक भिरांत पसरली. अनेक लोकांनी जना भंडारी हो काणकोणचो एक लिडर हाजे कडेन कॉन्टॅक्ट केलें. तांणी आयज चेकनाकाचेर सगळ्या लोकांक एकठांय केलो. ज्या जाग्यार चेकनाका आहा ते आनी तांकां विचारलें की बाबा हे तुमी कित्याक धाडटा? कर्नाटकांतल्यान जर आमी पोल्युशन काडला तरी हें कितें येता? तांचे कडेन जाप नासली. ताजे नंतर पणजीसान जे खात्याचे सनीश वर्गी हे टेक्निकल ऑफिसर आयले. तांणी सगळी परिस्थिती पळयली. ताजे नंतर ताजे बरोबर पणजेच्यान RTOचे एसिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक हेय त्या जाग्यार आयले. दक्षिण गोंयचे पुलीस DYSP निलेश राणे आनी वेगळे पुलीस खात्याचे वेगवेगळे अधिकारी येवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. एक मिटींग केली आनी ज्या लोकांक चलन आयला त्या लोकांनी आपली घरांनी त्या ऑफिसरां मुखार मांडली. तांकां दिसून येयलें की खंय तरी यंत्रणा ही बरोबर ना आनी ताका लागून हे चलन 10,500 मोठे प्रमाणात येता. पोल्युशन काडूनय बीन कर्नाटकान किंवा महाराष्ट्रान काडलें तरीकय गोंयान पोल्युशन ना आनी कितें ना अशा प्रकारचे म्हणजे जी सिस्टम बरोबर ना असली ह्या खातीर ह्या लोकांक मोठ्या प्रमाणान चलन येवपाक लागली. तेन्ना लोकांनी तांकां जाप विचारलो आनी सांगलें की जो पर्यंत यंत्रणा सारकी ना तो पर्यंत हे चेकनाको हो बंद कर. आनी सद्याक त्या अधिकाऱ्यांनी लोकांनी हो पोळ्यांतलो चेकनाको आयच्यान तात्पुरतो बंद केला. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. हडफोण्या बस भायर रोमियो लेन प्रकरणातल्या मुखेल दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुत्राची पोलीस बंदखण 4 दिसांनी वाडयली. तशेंच लुत्रा भावांनी वेगळ्या बनावट कागदपत्रां प्रकरणात म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केला. ते भायर ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावीत आरोपी भरत कोहली हाका म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. Remand, they have to justify the basis for remand for claiming police custody that was given to the judge. We have not seriously opposed it as my clients want to cooperate with the investigation. So now they will be reproduced before the court on 29th December. Sir, on the last occasion also, sir, your client said that he wants to cooperate the investigation. Today also he said, but he is not supplying the documents because police is claiming that they are not. See, whatever the police is claiming, we will deal with it at an appropriate stage. Now, I don't want to divulge too much into what our defense is going to be, but they have been there at least from 16, and this is a incident which has happened which is site specific when they were not even in Goa, and their general managers and other managers also have been in custody for such a long time. So now they but still we are there, my clients are there, and they are affording full cooperation. So now they will be produced from 29. Yes. गोंयांत RGPचं चानयेच्या वाट्या इतलो लेगीत योगदान ना. तांचो वावर झिरो आसा. फक्त दुसऱ्यांच्या गांवांत वचून दुमशेणां घालतात आनी गोंयांत येवपी प्रकल्पांक विरोध करतात. RGPची स्थिती सध्या न घर का न घाट का जाल्या. थोड्या दिसांनी आप पक्षाची स्थिती जाल्या ताच्या परस वायट RGPची जातली अशें मंत्री सुदीन ढवळकाराचें म्हणणें. RGP बाबतींत तांणी ही भविष्यवाणी केल्या. ऐका. वोटिंग हो शब्द वापरना. तांचे गोंयांत कांयच काम ना. झिरो काम. हो आमची पार्टी तांकां कितें करचें ताचो एजंडाच ना. तांकां दिल्ली आपयले बरोबर दिल्ली वता, खोर्ले आपयले बरोबर खोर्ले वता. अशी ह्या पार्टीची परिस्थिती आसा. मुंबय आपयले बरोबर मुंबय वता. कित्याक वता तेंय हांव नकळो. आमची पार्टीन पयलीं विचार करपाक जाय. जे प्रोजेक्ट येता गोंयांत ते बंद करपाक सदांच मुखार आसता. तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज झिरो हांव सांगता. आनी तांणी कांयच केल्लें ना आज पसून गोंयांत. आनी आसतना दुसऱ्याच्या गांवांत वचून ते कितें नाकाशिल्लें करता. आज जो तांणी स्टेटमेंट काडला की झोपडपट्टीचेर, ती झोपडपट्टी तांकां खबर सुद्दां ना. 74 ही झोपडपट्टी पयलीं हांव जेन्ना इस्कॉला वतालो ताजे पयलीं हांव 68 इस्कॉला आल्मेणा वतालो ताजे पयलींची ही झोपडपट्टी. ही झोपडपट्टी नवी न्हय. तांकां इतलें सुद्दां खबर ना. आज जी पक्ष तेन्ना खंय आसून हांव नकळो आनी हे भुरगे खंय आशिल्ले तेय हांव नकळो. तांकां कोण तरी म्हायती दिता आनी कोण तरी हें बरें आनी हें उलय म्हणून सांगता. तांची स्थिती अशी ना घरकार ना घटकार. आनी थोड्या दिसांनी पळया जशी आपाची स्थिती गोंयांत जाल्या तेच्या पेक्षा वर्स्ट स्थिती आजची जाता.
गिरदोळी चांदर वाठारांतल्या लोकांक थळावे पोस्ट ऑफिसांतल्यान पत्रां तशेंच हेर पार्सलां वेळार मेळनात. हाका लागून लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्या. हे विशीं थळावे शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत चवकशे खातीर गेल्ले, मात थंय आशिल्ल्या पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आयला, आपल्याक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें तांणी सांगिल्ल्याचें थळावे पंच सांगता. गिरदोळी चांदोर वाठारांत पोस्ट ऑफिसांतल्या लोकांक वेळार पत्रां तशेंच हेर पार्सलां मेळना. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. पत्रां वेळार पावना म्हूण जायत्या जाणांनी आपल्या कडेन कागाळ केल्ल्याचे थळावो पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज सांगता. गोंयकार पोस्टमॅन आशिल्लो तेन्ना तो वेळार पत्रां पावयतालो, मात महाराष्ट्रांतल्यान जो पोस्टमॅन घेतला तो सारकी पत्रां डिलिव्हर करिना. कांय जाणांची क्रेडीट कार्डां मेळपाक कळाव जाल्ल्यान कांय लोकांक दंड लेगीत भरचो पडटा अशें पंच वांगडी सांगता. हे विशीं चवकशी करपा खातीर पंच वांगड्या सयत थळावे शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत गेल्ले, मात पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें सांगिल्ल्याचे पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज हाणें सांगलें. जायते लोकां गेली म्हाका कंप्लेन येयली आनी हांवें ती इन्क्वायरी अशें करपा आयला. आमगेलो मेल कित्याक डिलिव्हर जायनाका म्हूण चोयल्या. तो आतां एक पोस्टमॅन ते न्यू हाडलो तो आमगेलो गोंयकार आहलो मंगलदास सगळी गोरां बरे भाशेन तो मेल डिलिव्हर करतालो. पूण आतां कितें केलां तेणें आयकलो वयलो महाराष्ट्रा तो एक पोस्टमॅन हाडा आनी ते कडेन ती लॅटर दितालें. तो सद्दां कितें करता एक मातशें एक 5 माता एक कडेन रावता आनी तो लोकांक डिलिव्हर करनासतना सगळीं लॅटरां हाडटा पोस्टां माता आनी बँका बूक आहाय ते चॅक बूक, डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड आहाय ती लोकांक गेली सगळें व्हरून बँका मारलो आहाय. इतलो दाळ जालो आहा बँकाक. तितून 2 म्हयने बॅकलॉग आहा. आतां लोकांक गेले ते कांयची डिलिव्हर जायना. हे पोस्टमॅन तुमी ते कोंकणी कोण ना म्हणटाय आनी ते एकले घरांत देखून तो वचना. सगल्या मेलांची तेणें कितें केलां हावज लॉक सगळीं हावज लॉक कितकोन जावपाक शकता गिड्डोली चांदोराची. एकल्यागे थिंग लोकांक या तितू बोड एक तो क्रेडीट कार्डाक स्टेटमेंट येता तेन्ना तूं पे करपाक अमके डेट अमके मातशें क्रेडीट कार्डा ते डेट मिस जाल जाल्यार तुका चार्जीस पडटाय. तेश कोन्न म्हाकाय पडटाय. मागीर म्हाका मुगेल्या मोबायलाचेर येता. थोड्या मोबायलाचेर कोणा ती लोक कितें कोतलीं थोड्यांक गेली ती पेपराचे स्टेटमेंटाचेर चोयन ती पे कोताय. जायत लोकांक आतां बोवाळ जालो आहा. कितू लोकांक गेलो मेल सारको बँका बूक सगळे बँका पडोय. तुमी आतां म्हजे फाटल्यान बँकाक ये आनी चोय बँका तितलो दाळ जालो आहा सारको. बँक 2 म्हयने म्हाका मॅनेजर सांगना 2 म्हयने जाले मग थिंगा नाळ तेणी जाल्यार तेका तापयलीं तेका पोस्टमॅन हांवें कितें कोत काय म्हणून डिलिव्हर करना म्हणा. आतां पोस्टमॅन लोकांक ध्यानान येयना. हें कितें लोकांक गेलें सगळें हिंगा आण पोतून माता आण पोतून हावज लॉक हावज हांवें कितें नागे तेणी आतां पोस्ट ऑफिसान कितें करपा आमगे गोंयकार कोण जाणटो आतां एक मंगलदास मारलो सगळे विदावट फेल तो सगळे लोकांक गेलो मेल दितालो. आतां तेगेले कित्याक डिलिव्हर जायना. तेन्ना 1 दीस 2 दीस वयर आपणा दाखोवपा तेन्ना ते कोण ना जाल्यार तेणें सांगपाचें आपणा कोण आनी 1-2 दीस ती म्हूण 1 दीस 2 दीस गेला मात ते लोकांक सगळीं लॉक म्हूण सांगता. ही आतां सगळीं ती कार्डां माडा सगळीं ब्लॉक जालो ते सगळीं हिंगा मेल पोतून हें कितें गेलें पोस्टान मातशें इन्क्वायरी करची. आतां पोस्ट मास्टर आहा तो सांगता आपणाक कांय खबर ना म्हूण. आतां ती गेली ती पोस्ट मास्टरान तेणी तेका प्रॉपर हँडओवर दिवपा जालो न्ही. हो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना खबर ना कित्याक बसलो तो हिंगा तेणें जाण जावपा जाय न्ही कित्याक हितू मेल कित्याक हिंगा राशी पडलो आहा तो. मास्टर सांगता आपणाक खबर ना म्हूण. तेणें गेली ती हें तेका सांगपा जाय आनी हेणें चार्ज घेवचे पयलें तेणें सांगूं जाय कितें हें कितें कितें जालें तें हो चार्ज घेतले म्हणून हो रोखडो कोदल्याचेर बसला. तेणें आन्सर सारकें प्रॉपर आन्सर दिवपा जाय. आपणाक खबर ना म्हणून कितें तेका लागून मागोता पोस्ट ऑफिस तेंगे डिपार्टमेंट आहा तेंकडे मातशें हिंगा बेगीन जाता तुली ही डिलिव्हरी करूया ह्या वर्साची. गेलो भावा गेलो चॅक बूक आनी डेबीट कार्ड बारपय येवपा 2 म्हयने जाले तेणें लॅटर केलो बँका आपणा चॅक बूक इश्यू कर म्हूण आनी एक डेबीट कार्ड म्हूण. आतां कितले तेंप जालो 1.5 म्हयने मागीर जालो थिंगा मेल डिलिव्हरी केलो ना तेणें. न्यू पोस्टमॅन येयला तो वयलो ते कांय कोंकणी कांय कोण ना तो हिंदी उलयता. तेणें कांय डिलिव्हर केलें सगळें आख्खें गिड्डोलीं चांदोर आसोल्डा सगळ्या लोकांक गेलें. तेणें कितें केलें हेतींग एक कोणें बसत तो कोणागे मेल डिलिव्हर करूं वचना आनी थंय हावज डोर लॉक म्हूण बरयलो आहा सगळ्यांचे. आतां बँका चोयले जाल्यार तुमी इतलो दाळ पडलो आहा. लोकांक गेलो चॅक बूक डेबीट कार्ड आनी क्रेडीट कार्डां सगळें थिंगा पडलो आहा. 10 दिसांची सुमार एक दुसऱ्या नेबरांक घेवन गायल्या. मुगे घर मुखार नंबर आमगे घरा नंबर बरयलो आहा हेजेर ऑन द प्लेट आशिर्वाद 120 म्हणून हावज नंबर. ते दिनासतना दुसऱ्याचे दवरलो आहा. पळय त्या भुरग्यान हाडून म्हाका दिल्या कॉमेन कमिशनर लागून म्हाका तेणें पोस्टींग केलें एज पर दीस लेटर ऑफ द आहात पळय तेंगेली 5th हें आहा तेंगेली तेणें 5th पोस्ट केलो तेजे 10th तागेर पावलो. पूण हांव डिलिव्हरी केन्ना करता 15th 15 तारखेर तो डिलिव्हरी करता डिसेंबरा
ओन्ली 7 डेजा भितर हांवें तें कलेक्ट करपाक जाय, नाजाल्यार गेलें. सो 5 तारखेर हें केल्लें, 15 तारखेर तो म्हाका खाण दिता, 10 तारखेर हिंगा आसून हिंग कांय कोण आहलो तो. इतले कितले पयले तुमी फोटो काडून पळयात, कितून मेल हें आहा तो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. दिवचलभर भाजना कुशीक एके गल्लीत सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडली. हे बायलेक नेमके कशें मरण आयलें ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना, मात हो घातपाताचो प्रकार आसूं यें असो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार वचून तपासूय केलो. पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांतूच मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें. दिवचलचे अवर लेडी सायबिणीचे चर्ची फाटल्यान जी गल्ली आसा त्या गल्लीत शुक्रारा सकाळी एके बायलेची कूड मेळिल्ली आसा. ही बायल सुमार 55 वर्सां पिरायेची आशिल्ल्याचें कळटा. ही बायल महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी तिचें नांव लक्ष्मी गांवकर अशें आशिल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी हे गल्ली चर्ची फाटल्या वाटेंतले गल्लीत एके बायलेची कूड आशिल्ल्याची म्हायती दिवचल पुलिसेक मेळटकीच दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसेची टीम घडणूक थळार पावली. तेन्ना जी बायल मेल्ली आसा तिची कूड एके गाडयेंत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. पुलिसेन पंचनामो केले उपरांत फॉरेन्सीक टीमीक पाचारण केली. फॉरेन्सीक टीमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पुरावे एकठांय केल्यात. हे बायलेक नेमके कित्याक लागून मरण आयलें ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. मात हे बायलेक घडी मारली आसूं येता असो एक दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात जी बायल मेल्या ते बायले वांगडा भोंवपी तिचो साथीदार रमेश तेली हाका पुलिसेन सद्या ताब्यात घेतिल्लो आसा. लक्ष्मी गांवकर हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेक धाडिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लक्ष्मी गांवकर ही विधवा आशिल्ली आनी तिका 2 चलयो आशिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ती दुबावीत रमेश तेली हाचे वांगडा रावताली आनी दोगांय वांगडाच भोंवतना दिसताली. केन्ना केन्ना ही दोगांय दिवचलच्या बाजारांत रातच्या वेळारूय आसताली अशें कळटा. दोगांयकूय सोरो पियोवपाचें व्यसन आशिल्ल्याचें कळटा. काल राती म्हळ्यार बिरेस्ताराक राती रमेश तेली हाणें ताका कदाचित मारबडय केल्ली आसूं येता आनी तातूनच तिचो मृत्यू जाल्ल्याचो एक अदमास आसा. लक्ष्मी गांवकर हिच्या नाका तोंडांतल्यान रगत व्हांवताले देखून हो कदाचित खुनाचोच प्रकार आसूं येता असो पुलिसेक दुबाव आसा आनी पुलीस ते दिकेन तपास करता. पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हे बायलेक मरण कशें आयलें ताचें कारण स्पश्ट जातलें. सद्या हे विशीं दिवचले वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू आसात. हो खुनाचोच प्रकार आसूं येता अशें लोक आपलें मत उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. तिसरे दिसा शेनवारा 27 डिसेंबराक सकाळी श्रींचो महाअभिषेक, कुंकुमार्चन, रातचो जागर, ऑर्केस्ट्रा, शिबिकोत्सव जातलो. ते भायर श्रींची फुलांच्या रथांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आरती आणि महाप्रसाद आसतलो. भाविकांनी व्हड संख्येन जात्रेक हाजेरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या